पोरण्या कराराच्या काळार जुदेव लोकांमध्ये आनी हेर लोकांमध्ये काजर जाल्ल्यांक भुरगीं नासल्यार तो गुन्यांव अस्तरेचो अशें करताले आनी तिका वांचती बॅरन अशें नांव लायताले. तिका मागीर समाजांत स्थान मानना, सगळ्यांनी तांकां केंडप आनी तिचें जिवीत भोव त्रासाचें जातालें. आनी असलें चिंतप आमच्याय देशांत आजून आसा. पूण आमी जाणा भुरगीं जावना ताचो दोश फकत अस्तरेचो म्हणूंक जायना, दादल्याथंय उणेंपण आसता, दोगांय जबाबदार आसतात. आनी एक फावटी सगळें सारकें आसून सयत भुरगीं जल्मानात, कित्याक आमकां खबर ना. आयच्या दोनी वाचपांनी आमी दोगा अस्तऱ्यांची खबर आयकली. पयल्या वाचपान सामसानाची आवय, तिचें नांव सांगूंक ना, बापूय मानोवा, भुरगीं नासली आनी देवदूत तिचे लागीं येवन तिका सांगता, तूं एका भुरग्याक जल्म दितली आनी ताका सामसन हें नांव दी. सामसन म्हणल्यार सुर्या वा सुर्या सारको असो ताचो अर्थ. आनी तिका पूत जल्मालो. दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें जाकारियस आनी ताची पत्नी एलिझाबेथ. जाकारियस जेरुजलेमांत आसल्या मंदिरांत तो याजक, म्हणजे आतां आमकां पाद्री आसल्या भशेन, त्या मंदिरांत एक पडदो आसतालो. पडद्याच्या सकयल लोक आनी धूप पेटोवच्या वेळार तो तांचो याजक त्या पडद्या भितर वेतालो. भितर कितें जातालें तें लोकांक दिसनासलें. आनी जेन्ना तो धूप जळोवंक भितर गेलो, ताका थंय देवदूत दिश्टी पडलो आनी देवदूतान ताका सांगलें, तुका आतां एक पूत जातलो आनी ताका जुवां म्हूण नांव दवर. तें पातयेवंक ताका त्रास जाले आनी ताणें दुताक विचारलें, हें सत म्हूण म्हाका कशें कळटलें? आनी तेन्ना देवदूत म्हणटा, हांव देवा मुखार आसचो गाब्रिएल देवदूत, तुका ही बरी खबर दिवंक म्हाका धाडलेलो. तुवें ती मानून घेवना देखून तुका भुरगो जातासर तूं मोनो उरतलोय. आनी तो मोनो उरलो आनी भुरगो जल्मातच मागीर ताची जीब सुटली. देव आमचे लागीं उलयता. आमी जर खतखत्यान देवा लागीं खालतीकायेन मागल्यार आमी मागलेले सगळेंच तो दिवचो ना. जें कितें ताका बरें दिसता, जें कितें आमच्या आनी हेरांच्या बऱ्याक तो दितलो. हांगाय कितलोसोच लोक येता, फकत क्रिस्तांव न्हय, हेर धर्माचो लोक, चड करून काजार जालेलीं भुरगीं नासलीं हांगा येवन मागणें करतात. हांव हांगा जून म्हयन्यांत हांव आयलां आनी हांवेंच देखलें कितल्या जाणांक भुरगीं नासल्यान हांगा येतच भुरगीं जल्मालीं. कारवारसून एक दीस आयतारा एक काजारी जोडे आयले, हिंदू ती. कोणाक तरी पाद्रीक मेळूंक जाय आसलें तांकां. फादर पात्रेश्वर म्हणलें, तूं तांकां मातशें मेळशी. हांवें म्हणलें बरें. आनी हांव तांचे कडेन उलयलो कोंकणी भाशेन. तांणी म्हणलें, आमकां भुरगीं नासलीं 5 वर्सां, हांगा येतच मागणें केलें आनी हो भुरगो आमकां जल्मलो. तांच्या भुरग्याक ती घेवन आयली. आमी देवाचे उपकार आटोवपाक आयल्यान. हांवें म्हणलें बरें. तांकां बेसांव दिवन तांकां धाडलें. साश्टीची एक आवय आयली आपल्या भुरग्याक घेवन. 12 वर्सां तांकां भुरगीं नासलीं खंय. हांगा येवन मागणें करतच तांकां तो पूत जल्मालो. ती केन्ना केन्ना पुताक घेवन हांगासर येता आनी त्या दिसा तिणें म्हाका तिची खबर सांगली. आनी अशें हेरांनी सांगलें आसा. पूण कितल्या जाणांक हांगा मागून भुरगीं जावंक ना. तेंय तितलेंच खरें. म्हणटच आमी सदांच देवाचे कुशेक खाल जावंक जाय. आमकां कितें जाय तें आमी मागूंक जाय.
दिवचें ना दिवचें ती ताची खुशी, ती आमी जेन्ना मानून घेता आमकां देवाचें बेसांव सदांच मेळटलें. ही पातयणी आनी हो भावार्थ आमी आमच्या काळजांत आनी मनांत धरुया.